and support the cut motion. Madam, I'll just speak on 10 demands. So 15 I will let go, but give me time to speak on this 10. Chief Minister has 25 portfolios in one day. You should be at least be willing to listen to our arguments with regard to 10. Rohan Khaute will do the job, I think, to tell the finer aspects of it. Now, Speaker sir, I'll start with the water. Utkanlan yoga पयली. गोंय तशें पळोवंक गेलें जाल्यार we are staring at a looming drinking water crisis. In a LAQ reply, the minister has replied that domestic, non-domestic and floating population, water demand is 695 MLD, while supply is 633 MLD. So there is a shortfall of 62 MLD. Speaker said this is not just a gap, it is a warning siren. In the last 1 year alone, villages have been surviving on tankers instead of taps. Porien, 2,417, Porien. Pisullen, 2,351. Zormen, 2,154. Kale in Savarte, 1,500. Ponda City, 717. Porvori, 1,117. Anjuna, 900. Saligaon, 1,800. This is just the tip of the iceberg, Speaker sir. I mean, basically, drought-stricken region, अशें आमी आमचे आमचो progress आहा. Supply of water in Goa ranges between 2 to 24 hours. But the percentage of consumers actually receiving 24/7 is mere 26.54%. Not even past class. Speaker sir, slogans like every हर घर में जल बिल म्हणते कांय ना. अंजुणाचे एक कायसुवात बायल्यो म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ल्यो एक आउटरीचाच्या टायमार की आमचे उदकूच म्हणते ना म्हणून. आनी स्पीकर सर 11 जुनाक तांणी म्हापशा वॉटर सप्लाय ऑफिसा कडेन एजिटेशन केलें. बाय डिलायला लोबो बीजेपीन जॉईन जाल्ले डेव्हलपमेंटाक. विकास तुम्ही ताका एडॉप्ट केलें पूण उदक दिलें ना, उदकाक पातीशेर केलें. ही परिस्थिती आहा एडॉप्टेड आमदारांची. Speaker sir, then there is this zero bill scheme. Zero bill म्हणटा ते कितें? It is the top pre-poll tokenism dressed up as welfare. Speaker sir, it was projected to promote conservation, but now suddenly the government has scrapped it, citing misuse. Now, misuse कितें? No evidence is provided, no action is taken against culprits, and they are exploring billing on actual consumption, proving that the scheme was never about conservation. Speaker sir, it was a populist promise, abandoned the moment votes were counted. Especially women should think hundreds of times before voting for the BJP. पयली 3 गॅस सिलिंडर म्हणून सांगून कानान घाले, आता उदकाक फटयले. Speaker sir, this house must demand that the government immediately prepares a time-bound plan to bridge the 62 MLD gap and lays a district-wide audit of the tanker-dependent villages with a clear roadmap to bring them under piped water supply. Speaker sir, water is not a luxury, and denying a Goinkar potable water in 2025 is not just bad governance, it is betrayal of our people's basic right to live with dignity. Speaker sir, I'll come to the PWD demand number 21. हे तर पळयलें खूब कडेन आमी क्वेश्चन अशें येतात पेपरांनी येतात बाब सुभाष फडणवीसाच्या मतदारसंघात येता आनी ताका तो ही फायंड्स दॅट देर इज समबडी हू इज ब्रिंगिंग दॅट न्यूज. पूण अशें खूब कडेन येता की कादेल, कावरे पिल्ला, काजूकट्टो, बाबुल्ला, भयंगिणी, सत्तरी वांयगिणी हांगा बी म्हळ्यार मोटरेबल रस्ते ना. टेम्पररी फूट ब्रिज काडचे पडटा, स्प्रिंग वॉटर घेवन सर्वायव जाता. प्रश्न हांवें घालो एक, हें अशें कितें आहा काय म्हणून. आन्सर म्हाका आयलें नील म्हणून. सो नील म्हळ्यार कितें? हे गोंयकारूच ना, कितें म्हणून सोदता सरकार? स्पीकर सर, हे एक सायडीन हें जाता, दुसरे सायडीन मेगा इव्हेंट्स करतात. आतां क्रॅक्स इन नॅशनल हायवे 66. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट सांगता उत्तरान की आमी रेक्टिफाय करता म्हणून, पूण डिटेल्स कांयच दिना. आनीक आज अशें जालां की रस्ते जे आसात हे रस्त्याच्या पॅथेटीक कंडिशना खातीर एक्सिडेंट जाता 50% तरी. In the first 5 months of 2025 alone, 117 people have died. That is one Goinkar dies every 32 hours. Because the Supreme Court has held that citizens can't be deprived of safe infrastructure and safe roads are a fundamental right
under Article 21 of the Constitution. Ata Boriecho bridge means which is servicing 35,000 vehicles daily is surviving on patchwork repairs. कोणे काली ब्रिज जो कारवारा पडलो तो खंय ताणेच बांदिल्लो त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान. सो आमी म्हाका दिसता मेजता जाता कितले दिसांनी हो बी ब्रिज खवसत तो. तसोच एक पेडण्याक कोटकरवाडा मिनी ब्रिज म्हणून आहा इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. Zuari bridge has been declared unsafe by the deputy collector, cutting off 200 residents completely. Old Mandovi bridge has become a monument of patchwork governance. Mazodya एक footbridge collapse झालो in early 2025. Repairs are still pending. Panirwada, Junaswada, Warkotto, Piraraj bridge म्हणते सगळे flagged as dangerous. Speaker sir, this is governance gambling with Goikar's lives. आता हे सगळे असताना PWD Labor Supply Society म्हणून वर्कर आहात. 2,823 workers have been denied regularization for over a decade, despite a High Court judgment on 9th April 2014 in writ petition number 307 of 2006. Clear एजीचे opinion आहा. इतले आसून पासून एक single worker absorb करूंक ना. This is not only an administrative failure, it is contempt of the court and insult to the labor dignity of our own people. Speaker sir, official data दाखयता की pedestrian safety म्हणतो दुसरो disaster. 27% spike in pedestrian deaths in just the first 5 months of 2025. In May alone, deaths have doubled. 9 pedestrians have lost their lives, up from 4 last year. Across 2024, Goa has recorded 286 fatalities and over 1,000 injuries. Despite Supreme Court direction, black spots remain unrectified. Zebra crosses are missing. Minister himself has admitted in the House that 50% of accidents are due to bad roads design and maintenance. Most of it under PWD. Speaker sir, खूप कडेन citizens पुढे आता चल आम्ही एक लेफ्ट साइड फ्री करून दिता म्हणून आम्ही एक केस म्हजेच मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आहा पण सरकार मागीर थंय पॉलिटिक्सान घुसपता. स्पीकर सर, एंड दॅट monsoon exposure म्हणते जाला आमचे civic infrastructure is being hit by monsoon exposure. The High Court itself was leaking within 2 months of inauguration. Ravindra Bhavan Margaon is seeing a false ceiling collapse and cancelled events. So speaker sir, हे तर सगळे उलयले जाल्यार अशें दिसता की सगळे कितेंय चलता गोंयांत आनी कोणाक काय पडूंक ना. एक सर्व्हिस रोडाचेर गेले खेपे हांवें खबर काडिल्ली कोळवाळे हावसिंग बोर्ड जंक्शनात मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें तें जातलें म्हणून आज मेरेन कांयच चालूंक ना. अशें जर जालें जाल्यार निळकंठाक कोण मत मारचो ना थंयचे. तूं सांग नाका काय तूं तें सोडपाचो हांव तुका तें ओडूंक सोदता आनी चित. Speaker sir, these are not isolated incidents, these are systemic failures. आता स्पीकर सर एक हे जाला एक हांव मागता की स्टेट वाइड ऑडिट जावचो ऑफ निग्लेक्टेड विलेजेस एंड ब्रिजेस एंड टेबल्स आनी एक टाइम बाउंड एक्शन प्लॅन जावचो बाय which that 2014 court order to regularize PWD labor workers should be implemented without further delay. Pedestrian safety हे जे सगळे सांगला हांव रिपीट करता. स्पीकर सर, आमचे एक काम काल जाला. This is on 4th of August 2025. 4-laning of start of Kankon bypass and end of Kankon bypass to Pole on National Highway 66. Estimated cost किती हा खबर 952.23 crores. हातून 22 कॉन्ट्रॅक्टर आहात. एकूय सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार ना. स्पीकर सर, हाजेर दिसता कितें की गोंयचो खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या सरकाराच्या अंडर काम करूंक सोदना. ओ तुमकां गोंयकार नाकाच. एक सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो ना. आनी ही जी पर्सेंटेज सकयल मारल्या पळय ती 37.60% लो. कालूवाला कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हें काम पडटलेशें दिसता म्हाका. हो कालूवाला म्हणटा पळय तूं पयलींच कालू आहा तो आनी कितें करतलो तो नकळो हांव. स्पीकर सर, हे आतां फकाणां म्हणून धरनाकात तुमी, सिरियस गोश्ट ती. पुढून PWD सोपयता आनी हांव वता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल गोवा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स सगळे आमी उलयतात. बट अवर लोवस्ट रँक्ड एम्प्लॉईज आर ट्रॅप्ड इन कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणटा तांकां अपग्रेड करचे ग्रुप सियान म्हणून एक हें जालें. इतलें सगळें जावन पसून सरकार तांकां आउटडेटेड ग्रुप D एनेक्शनान दवरता. सो बेसिकली educated MTS staff, many of them 12th standard pass, some even graduates, are being forced to do unskilled labor like sweeping and cleaning.
Worse, they are being forced to drive government vehicles and official two-wheelers without any certification of authorization. This is not only illegal, it is criminal negligence in the garb of multitasking. Speaker sir, government must immediately define structured duties of MTS staff. आता दुसरे साइडीन एक्झामी जातात. Computer based recruitment tests, CBRT exams, they have been plagued by allegations of manipulation. So meritocracy cannot exist in an exam process that candidates believe is rigged to favor those aligned with ministers. एक third party audit CBRT चे जावपाची गरज आहा. आणि एक स्पीकर सर, harness cases, 651 harness cases are remaining pending as of August 2025. These are families who have lost a government employee and are waiting for compassionate appointment. हे तर सगळे पळयले जाल्यार अशें दिसता की सरकाराक काळीजूच ना. 7th pay implementation for retired KTC employees is still pending. They are now senior citizens. Help them to get their dues. सगळ्या लाईफ दिल्या तांणी डिपार्टमेंटा खातीर. त्या तूं उलय मर तुजे चीफ मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, आता आमदाराक पळयतकर याद जाली म्हाका, तुमची रुमडामोळ पंचायत आहा. ही रुमडामोळ पंचायत मेजॉरिटीन आहा. तुम्ही कितें तरी गुड्डिलासा करून ती वडोवपाक सोदता. ती वडोवंक तुमच्यान जायना. कोर्टान ते जिखले. कोर्टान जिखल्यार तुगेलो प्रिसायडींग ऑफिसर येना. ताजे काळजान दुखपा लागले. मागीर दुसरो जो ऑफिसर आसलो ताजे पोटान दुखपा लागले. आनी बीडीओ लेट आयलो. हे जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे वरती बीडीओ तांच्या अंडर येता. कसलो सरकार चलयता. आनी एक पंचायत वडोवपाक इतलें करचें पडटा. आनी एक फेक डिग्रीच्या मनशा खातीर सरकार कितले लेवलाचेर वचपाक सोदता ती कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, नाव आय एम कमिंग टू होम डिमांड्स. पुलिसांचें काम चोरांक धरपाचें स्पीकर सर, पूण तेच चोरांची कामां करपाक लागल्यात अशें दिसपाक लागलां. हे आतां जर पळयलो तर फुडें वच तूं ड्रग्साचेर पयलीं येवया. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कन्झ्युमिंग स्टेट. Goa was a drug consuming state, now it has transformed into a drug supplying state. He कशें तें पळय. Conviction data from government's own records. Between 2021 and mid-2025, Goa police charge-sheeted 517 narcotics cases. Of these, only 31 convictions were secured in 4.5 years. In 2021, out of 120 cases, only 14 convictions. In 2022, 146 cases, 9 convictions. In 2023, 5 convictions. In 2024, 3 convictions. In 2025, out of 25 charge sheeted, 0 conviction. Because which means every single accused in a drug case is either waiting trial or is already out on bail. This is not enforcement. This looks like a revolving door for drug peddlers. So detection without conviction is nothing but theater, and numbers prove it. मुख्यमंत्र्यान LAQ रिप्लायन सांगिल्ले आहा, most drug related cases are collapsing in court because punch witnesses are turning hostile and they forget the key details. एक punch witness protection mechanism declare करूनी or fast track करूनी यो cases. If citizens are not protected, who will stand as punch witnesses? So एक time bound special narcotics courtaची गरज आहा आणि prosecution reform हाडपाची गरज आहा. Prosecution opposition घालना. तुमचे advocate जर फिक्स जातात थंय वो केसी हाडटा तर तुम्ही ताजे कितें पळोवंक जाय. आता लेट्स गो टू क्रायम्स. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. गोंयांत कितें जाता, जस्टीस इज नॉट ओनली डिलेड, इट इज डेड. यू गो बाय द जस्टीस रिपोर्ट, इंडिया जस्टीस रिपोर्ट. अमंग द स्मॉल स्टेट्स गोवा इज द लास्ट, एंड इन द बिग स्टेट्स गोवा डजंट फिगर ओनली. गोंय म्हणून गोंय इंडियनूच ना अशें दिसता, दिसत ना खंयच्या रिपोर्टान. आता पळोवया, आनी तो कोणें रिपोर्ट कोणें फेक मनशान बी काय करूं ना. तो टाटान केला. टाटा म्हळ्यार अदरवायज मोदीक बी आवडटा. फ्रॉम 2021 to now we will just look at the crimes against women. Since madam is presiding here, I'll bring crime against women. In 2021, out of 128 cases, only 16 resulted in conviction. In 2022, out of 212 cases, convictions were 13%. In 2023, conviction rate collapsed to single digit. So you can do anything with women and you can get away with it. So हे जर पळयलें सगळें जाल्यार अशें दिसता की now you go to rape. I put a question, LAQ 134. In 2021, 51 reported cases, 1 conviction. Acquittal rate of 91%. In 2022,
74 reported rape cases, 0 conviction. 2023, 97 reported cases of rape, only 2 convictions. Acquittal rate is 80%. This is a broken prosecution system. Victims are abandoned, criminals walk free. So here the सगळं पळयलें जाल्यार गोंयांत 2021 789 crimes जाल्यो, conviction rate 48%. 2022 1055 crimes जाल्यो, 47%. 23 802 जाली, and the conviction rate plummeted. And that is how pending trials are piling up, and there is absolutely nothing called prosecution. Now, police are detecting well 80 to 100% of the cases in serious crimes. But detection without conviction is meaningless. So that is why I am demanding fast-track courts, a robust punch witness protection mechanism, and a time-bound prosecution framework. Law and order and एक हांवें शेल्डेंची केस हाडिल्ली 1 May 2025. एक मनशान पुलिसाचेर दिलें कानार, slapped a policeman, DG sir, slapped a policeman, the constable eardrum got damaged, that person's case also was not registered, nothing happened, there is no charge sheet, and he just got away with it. This has happened in Sheldon, in our Cabral's constituency. So, that accused was not even arrested, he hid at home for 2 days, he was advised to go for anticipatory bail. 3 months later, there is no charge sheet. Now you look at anything, you go anywhere and see what is the type of carelessness and, complete inaction when it comes to police acting and whenever it is coming to main issues. Now yesterday, a few days ago, on the 27th of July, in Rangali, Betul, under Kunkoli police station, at 3:30 in the evening at Sri Gopal Krishna temple, 5 people have been assaulted by 18 people. 4 of them are government servants. No complaint has been registered. No media is reporting. Everything is gone up. Everybody is bleeding. I've got photographs of them. So this is the position. And I think 2 MLAs in the house are aware what has happened. So basically, and what is happening? You all are going after whom? You all are going after those people who are standing up for Goa. Those people who are activists. There is one Rama Kadkorkar. He went against that same Gram Sevak who was suspended yesterday. A migrant told him, "तुमको यही जमीन पे घर देगा, पुरता म्हणून तुका जितोच." काय घालना केस बीस. On the contrary, ताजेर केस जाली. शंकर पोळजी म्हणतो एक राखणदार जालो. ताणे वोटर अवेअरनेस करपाक गेलो. ताजेर केस जाली. मारियान फेराव म्हणटाने शेअर केले. ताजेर FIR जाली. पण मुख्यमंत्र्याक विष्णू अवतार म्हणून न्यूजपेपरांनी केलो ते पचले. ते कोणाक वाईट कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जालो ना दिसता. हे अशें कितें एक हे प्रतिमा कुतिनो म्हणून आहा, फिडल पेरेरा म्हणून आहा, अशे 500 सिटीजन्स आसले who protested against a statement that the relics of Saint Francis Xavier DNA testing should be done. There are lots of people who came out on the street. Every one of them cases have been filed. But the person who said it is fully away with it. Sangel Meshu de Costa, ताजे 5 FIR जाल्यो, 2-3 NC जाल्यो, आता 35 नोटीस जाली, हिस्ट्री शूटर जालो. हे कितें कोणाक धरतात? बोमा एक्टिविस्ट संजय नाईक हो आपले सातेरी देऊळ आणि राखणदार जमीन म्हणून साल्वार करून भोंवता. ताजेर फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट हे करता, ताजेर केस जाली. तुळशीदास नाईक म्हणटा बीजेपीचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. टायम पळय, पयलीं सांगा तूं येवन मारपाक लागशी. म्हजो 25 पळय मरे दिश्टी पडना. ना 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 तूं हें करूंक आयला जाल्यार तुजें काडटा, पयलीं तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. स्पीकर सर हे अशें जाता. तुळशीदास नाईक म्हणटा बीजेपीचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. ताजेर कंप्लेन केली ह्याच ग्रामसेवकान, ताका भितर उडयलो. आता ग्रामसेवक गेलो, सांगता तुका हिस्ट्री सांगता. एंथनी डी सिल्वा म्हणून आहा, मारियान पेराव म्हणून आहा, they are fighting to save Goa's natural wealth, but they are being threatened. हे कितें जाता? अशें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की मुखेलमंत्र्याच्या घरा एक एजिटेशन जाल्लें. हृदयनाथ शिरोडकार, महेश मामरो, भरत मांडोळकार, आमचे खूब
दिगंबर कामत आलो तुम्ही सांगा केस विड्रॉ करता म्हणून आज केस घाली तांकां कोर्टान यो म्हणलें हें कितें हें सारकें न्ही म्हणल्यार दिगंबर कामतीन तें राखूंक जाय आशिल्लें तांकां तो केल्लो आनी ताणें हें केल्लें ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तो तेन्ना सो थंय वतकर विसरूंक जायना आनी तुमी देवाचे मनीस अशें विसरूंक कशें शकता उतर दिल्लें तेजो सोलम वर्ड गिवन सो हांव मागता मागीर अंगणवाडी वर्कराचो इश्यू पसून तुवें सॉर्ट आवट केलो पूण तांचेर केस चालू दवरली हें सारकें न्ही आज सिच्युएशन अशें जालां रामा काणकोणकाराचेर 17 केसी प्रतिमा कुतिनाचेर 12 केसी मेशू डिकोस्टाचेर 8 केसी मारियान फेरावाचेर 3 केसी शंकर पळजीचेर 2 केसी फिडॉल पेरेराचेर 2 केसी ह्यो कित्याक केसी कोणाचेर आनी ड्रग पेडलर आतां सुटून वता खून करता रेप करता तो सुटून वता हें दाखोवन दिलां हांवें तुमकां आमचो साऊथ गोंयच्या एमपीचेर केसी आहा डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाचे विरुद्ध झगडलेलो म्हणून हा तर जालें पूण आमी केला न्ही ताका आमी निवडून हाडला मरे ताका स्पीकर सर हे आतां राखणदार हे कोण हे फ्रिडम फायटर कशे तुम्ही फ्रिडम काबार करतात हे आतां फ्रिडम फायटर जाल्ले फुडले जनरेशना खातीर तांचे अगेन्स्ट केसी विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणटा खरें प्रूफ करतलो सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमी वी हॅव टू होल्ड द पुलीस ऑल्सो अकाउंटेबल समवेअर स्पीकर सर हे आतां खूब कडेन जाता परतेंच जाता म्हणल्यार कितें आतां लहराईचे स्टॅम्पीड ओगीच आमी एक तर पळयलें पयर तुमी हांगा खंय तें सप्ताक तुमी 20 कोटी रुपयांक इन्श्युअर केलें बरें आहा लहराईच्या देवळान पळयलें जाल्यार एक्झीट रूट नाशिल्लो सो लोक मेले एक्शन कोणाचेर घेतली ना शो कॉज सर्व केली पुलिसाचेर एक्शन घेतली ना मेन ऑफिसरांक ब्रिफींग दिवंक नाशिल्लें ड्रोन्स म्हणून हाडले ड्रोन्स टेक्नॉलॉजी रातचे चलना म्हणून सांगलें अरे ड्रोन कितें हाडले ते रातचे चलना जाल्यार सो बेसिकली रोहन खंवट्यान आयर्न मॅन हाडलें बरें आयर्न मॅन हाडूंकूच जाय पुलीस जो प्रोटेक्ट करूंक आसलो तो पार्टिसिपेट करपाक वचपाक लागलो पार्टिसिपेट केलें म्हणून वायट न्ही रे पूण बेसीक काम करपाक जाय तूं तें सोडून तेंच जर लागलें जाल्यार हें काम कोण करतलो थंय 6 जाण गेले स्पीकर सर आतां IRBचेर वता IRBचे एक अशें आहा की 2nd आनी 3rd बटालियन म्हणटा ते तांकां सेकंड क्लास सिटीजन कशे तुमी ट्रीट करतात तुमी फर्स्ट IRB बटालियन मर्ज केला आनी प्रमोट केला थ्रू कॉमन केडर 2nd आनी 3rd आर लँग्वेजिंग हें कित्या खातीर तूं IRB म्हणटा तांकां फक्त वोटिंगाक हाडनाकात बॅलेट वोटींग करपाक तांचे मातशें हें करा तांचो फुडार करूं जाय तुमचो फुडार तांणी केलो स्पीकर सर आतां हांव येता हाजेर कित्याचेर कझिनोचेर स्पीकर सर आनी मुखेलमंत्र्याक हांव मुद्दाम हें आयकूंक लायता हांव आतां एक प्रूफ घेवन उबो आहा हांगा प्रूफ घेवन कितें आहा की व्हिडिओ एविडन्स हांव तुका सबमीट करता कशें ऑन शोर कझिनोनी ऑन शोर हा म्हळ्यार बोटीचे न्ही ऑन शोर जे तुका कमी पयशे दिता ऑफ शोर 40 कोटी रुपया दितात तुका लायसन्स ऑन शोर कझिनोनी लायव्ह गेमिंग कशें चलता ते हांवें 3 कडेन केलां रोज आयक आमी रँडम स्टिंग ऑपरेशन केलें नवी तुवें व्हडले ही घाल्या पळय ती होल्डिंगां ताजेर ती नांवां येता ती 15 जुलयाक कझिनो गोल्ड म्हणटा तें केलें कांदोळी सारकें वचून हांव व्हिडिओ एविडन्स दिलां आनी आतां हांव तें ट्विटूय करतां 27 जुलयाक कझिनो एटलांटीस म्हण थंय केलें कलंगूट आनी काल रातचें म्हळ्यार डे बिफोर येस्टरडे फिनिक्स कझिनो म्हण थंय केलें तिनूय कडेन लायव्ह गेमिंग फूल स्विंग चल्लां आज आमी बजेट उलयतात वी आर टॉकिंग डिमांड्स आनी दीस इज लॉस ऑफ रेवन्यू सो माय डिमांड इज व्हेरी क्लियर गव्हर्मेंटान हांची लायसन्सां कॅन्सल करची फूल फ्लॅज गेमिंग कमिशन अपॉइंट करचें जे तुमी सदां सांगीत आहात आनी ज्यो पेंडींग फी आहात त्यो रिकवर करच्यो हे जर जायना जाल्यार तुमचे कितें तरी हातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मागीर आमी काडचें पडटलें आतां कितें म्हणटा आयकलें ना लेटरां सगळ्यांक इश्यू केली लेटरां न्ही हे पळय फोटोचेर तुका कळटलें सारकें सगळ्यांक न्ही तांचेच मनशाचेर घाल आतां एक तुका हांव केस दिता आतां लोन शार्किंग म्हणून आहा पळय ते कशें जाता स्पीकर सर आनी मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें एक बायल आहा म्हजे म्हऱ्यान एक बायल आयली सीएम हे म्हाजें आयक तुज्या मतदारसंघांतली आमोणेची
आमोणेची बायल फातोर्डा एकल्या अरद खान म्हणून सन ऑफ अलाउद्दीन आणि हिना खान हाजे कडच्यान पैसे घेतले. कितले पैसे घेतले? 90,000 रुपया. तिका सांगले 20% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट म्हयन्याक 15,600 रुपया मायनस करून दिले आणि पयलो म्हयन्याचो इंटरेस्ट काढलो म्हणून आणि तुका मेळटले आता 74,400 आणि 7 महिने तिने या 20% इंटरेस्ट फारीक करीत रावली. एक दीस ताणें म्हणलें कितें की आपल्या जनान जायना, आपूण हे तुका सगळें दिता आनी तूं भायर सरता, 90,000 दिता. ते दिसा तिका सांगलें तुजे कडच्यान चॅक घेतलो, म्हाका दिसता ती तुजे म्हऱ्यान आयल्याय बी, 4.5 लाख तुजे गेले म्हणून सांगले. अशे कितलेच कंप्लेनंट आहा. हांव नांव सांगून घेता, हांव केन्नाच नांव एसेंब्लीन काडनासलो. हांवें गोंयचे आमचे पुलिसेक थंय सांगलें की बाबा कितें करूंक जाता काय म्हणून. ते काय करूंक सोदनात. ऑन द कॉन्ट्ररी ते म्हणटा तुमी चॅक दिला न्ही. अरे हे कंप्लीट लोन शार्किंग ऑपरेशन. दिस इज क्राईम. मुमताज साहनी म्हणून आहा, 1 लाख रुपया घेतला, 8 लाख रुपया तिचे कडच्यान रिकवर केले. रियाना मल्ला 35,000 रुपया घेतले, 9 लाख घेतले. दादापीर साहनी 1 लाख घेतलो, 15 लाख घेतले, रिकवर केले. दिस इज कॉपरेशन. तुझे पैसे घेतले, एक चेक घेतलो आणि पयलो इंटरेस्ट काढला. पण दिस इज नॉट, दिस इज अ लोन शार्किंग ऑपरेशन. दिस इज इलिगल अंडर द लॉ. Speaker sir, complaints have been filed, FIRs have been requested, no action. So is loan sharking legal in Goa? Operation येता. आता हांव येता आर्ट एंड कल्चर डिमांडाचेर. आर्ट एंड कल्चर बारीक करून टच करून सोपयता. कल्चरल मार्क्स टू स्कूल स्टुडंट्स म्हणटे काय जावंक ना. सो एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट म्हणून आसलो, एम्ड एट डॉक्युमेंटिंग गोवाज फेस्टिवल्स, क्राफ्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशन. हे फक्त तुम्ही 70 आणि काणकोणूच दवरना, दुसरे तालुका सोडल्या. म्हळ्यार बेसिकली स्टेट कल्चरल एक्ट आणि स्टेट कल्चर पॉलिसी ही हाफ बेक्ड आणि स्टेट कल्चरल एक्ट इज पेंडिंग. म्हजो डिमांड 80 कोटी रुपया तुम्ही कला अकादमीचेर मोडले. कला अकादमीचेर 80 मोडून आणि 20 मोडपाचे आहा आणि कितें मेळ्ळें तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. मुख्यमंत्र्याक हांवें हें विचारलें की खंयचे इव्हेंट कॅन्सल जाले काय म्हणून. मुख्यमंत्री उत्तर दितात नो इव्हेंट्स वर कॅन्सल ड्यू टू लिकेजेस म्हणून. सो बेसिकली दिस इज एन इन्सल्ट. रवींद्र भवन सॉ 62 इव्हेंट्स कॅन्सल ड्यू टू फॉल सिलिंग कोलॅप्स. हे हांव सगळें उलयल्लो आहा. हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन स्पेशल ग्रांट्स टू ओल्ड इन्स्टिट्यूशन्स अंडर द 75-50-25 स्कीम हे पेंडिंग आहा. हे पेंडिंग चड करून स्वरमंच म्हणून एक केस दिल्ली. मुख्यमंत्री स्वरमंचाची केस दिल्ली ते ग्रांट्सान 75-50-25 ते मातशें कर. आता बेसिकली रवींद्र भवनाचेर एक एंग्जायटी जाल्या गोंयच्या आर्टिस्ट कम्युनिटी. सडनली रवींद्र भवन तियात्रीस ऑडिटोरियम बंद जाला, ब्लॅक बॉक्स बंद जाला. 14 मेक चेअरपर्सनान सांगले की आपूण जुलय ते ऑगस्ट मेरेन इफी खातीर रिफर्बिशमेंट चलतलो म्हणून. मागीर 5 दिसांनी सांगले की ऑडिटोरियम झापून बंद जालो कित्याक रूफ कितें तरी रिपेर करपाक जाय म्हणून. आज कांयच टायम लायन ना, आज कांयच ट्रान्सपेरन्सी ना. 10 कोटी रुपया मोडले गेले 5 वर्सांनी. पैसे खंय गेले, स्ट्रक्चराची सेफ्टी कितें आहा कांयच कोणाक खबर ना. ट्रेनिंग क्लासीस बंद जाल्ले आहा. 4 कोटी रुपया फ्लोट केला टेंडर फॉर रिपेरिंग द एनएक्सी, बट क्लासीस आरंट स्टार्टिंग. म्हाका कळना ही बिल्डिंग कोणा खातीर ती. मुख्यमंत्री चेअरमॅनान सांगले एक कमिटी करता म्हणून ऑफ आर्टिस्ट, ही ताणें करची बेसिकली टू ओवरसी द वर्क. आणि हांव मंत्र्या कडेन मागता की हातून फक्त राजकारणी भरूं नाका, थोडे जे कल्चरान आशिल्ले इन्वॉल्व कर, त्या लोकांकूय इन्वॉल्व कर. आणि एक एक्झॅक्ट टायम लायन दी ज्या नंतर ह्यो पाय तियात्रिस्ट हॉल आणि ब्लॅक बॉक्स उगडे जातले आणि एक्झॅक्ट डेट बाय वीच द ट्रेनिंग क्लासीस विल बिगीन. म्हाका दिसता हे सगळे रवींद्र भवनाचेर एक व्हाईट पेपर तुम्ही दिवपाची गरज आहा. आणि मडगांवान ह्या वर्सा बर्थ सेंटनरी सेलिब्रेट करची. के वैकुंठ म्हणून एक व्हडलो मनीस, मारियो मिरान आणि लक्ष्मण पै तिगांचे सेंटनरीज आहा, ह्यो तुम्ही सेलिब्रेट करच्यो म्हणून हांव मागता. स्पोर्ट्स डिमांडान टच करता फास्ट. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी इज इन अ स्टेट ऑफ रॉट. Speaker sir, recruitment rules have been diluted. Underqualified individuals with short-term certificates are appointed as coaches, while national level athletes with NIS diplomas are sidelined. Less than 30 of the 115 coaches hold the required qualifications. हांव मागता की महेश कवळेकर राव मातशें राव, तुका सांगला हांवें 10 out of 25
ते अजून सहज ते हामाचो राव हो महेश कवळेकार म्हणटा नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर सेम हो तुका वळखता बरो बॉडी बिल्डर नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर रोहनूय ताका वळखता ताका न्याय मेळपाची गरज आहा तो ही इज सर्विंग यू एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्चुअल बेसिस एज अ जिम इन्स्ट्रक्टर while others with no credentials are holding a regular post and this is nowhere does it this type of thing happen तो here NIS coach भी रहे so basically हम मागता की government and recruitment rules national standardize align करचे आणि coaching credentials check करचे आता हांव एक्सायजाचेर येता एक्सायज म्हणटले हे दिसांनी सामके सॉलिड चल्ला आजूच एक वैभववाडी म्हणटा थंय पुलिसेन ट्रक धरलो एक व्हडलो कंटेनर आणि गोंयचो सोरो तो वजून मेळून मेजीत आहा कितलो धरला तो वजून कळना टील लास्ट हांव भितर सरचे पयलीं चॅक करता मेजीत आहा ते पळय ते व्हडले पयशे आमी हातून बी कशे मेजतात खंय रे आमच्या तिरुपती बी ते पयशे मेजपाक पळय इतले आसता तसो तो सोरो सोंपना मेजीत आहा सकाळच्यान आनी जर पळोवंक गेलें जाल्यार एक हाजेरय एक स्टिंग करूं येता गोंयांतल्यान खंय एवरेज 100 ट्रक इलिगल सोरो गोंयचो एवरी मंथ क्रॉस जाता each truck carries liquor worth 20 to 25 lakhs साधे इकॉनॉमिक्स करूया बजेट न्ही म्हणून ब्रायब पळय कितली 50 ते 70 हजार रुपया कलेक्शन एजंट पणजे येवन घेता चेक पोस्टाचे 3000 रुपया पर ट्रक पर मंथ एक्सायज गायड देता आता पत्राचे बी चेक पोस्टाचेर पळय 30 इलिगल ट्रक पर मंथ म्हळ्यार 90,000 रुपया गार्डान गेले आता मल्टिप्लाय कर 100 ट्रक इंटू 25 लाख म्हळ्यार कितले जाले म्हयन्याक 25 कोटी जाले वर्साक कितले जाली 300 crore इंडस्ट्री फक्त एक पत्रादेवी चेकपोस्ट चेक करा तुम्ही हे कशें चल्लां न्ही आनी सॉलिड चल्लां आनी फुडें कशें की ताणें जर धरलो तुका जाल्यार तुवें खंय वचून सांगपाचें जय माता दी म्हणून स्पिकर सर हांव वैष्णोदेवी बसपी पूण हें कितें वीट आयला आयकून हें जय माता दी म्हणून जर सांगलें जाल्यार खंय ताका कळटा की हें प्रोटेक्टेड म्हणून हें आनी कांय उलोवपाचें ना सोडून दिवपाचें म्हणून ही परिस्थिती आहा आनी ही जर आतां एक्शन जायना जाल्यार आनी स्टिंग ऑपरेशनां आमी करची पडटलीं आमी या भाजी हांव आनी तूं ते ट्रक घेवन मागीर पळोवया खंय पावता तें फुडें आतां हें पळय तूं पत्रादेवी लिकर धरलो जे मनशान धरलो ताका 3 ना 2 म्हयन्यांनी ट्रान्सफर केलो आता तो आल्तिन्याक हेड ऑफिसाच्या कॅन्टिनान बसला असो सुकता म्हळ्यार एक ऑनेस्ट ऑफिसराक आमी कितें करतात ताका स्मगलिंग धरलें म्हणून ताजेर एक्शन घेतात आता केरी चेकपोस्ट पळय एक गाडी धरली 700 बॉक्सीस लिकर घेवन डॉक्युमेंट विचारले जाल्यार ताणें कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बुक रोहन मातशें आयक कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बुक दाखयलो व्हेकल नंबर सोदलो आणि तो जर चेक केलो जाल्यार तो पोरवोरीचो लायट मोठो व्हेकल मेळ्ळो एक ट्रक धरलो रे 700 बॉक्सां सोऱ्याची हाडली खंय धरलो केरी चेकपोस्टाचेर गोंयचो नंबर प्लेट हाडली ती नंबर प्लेट जर चेक केली जाल्यार इट वॉज ऑफ अ लायट स्मॉल व्हेकल इन पोरवोरी दिस वॉज एक्चुअली अ ट्रक फ्रॉम कर्नाटका मागीर ऑफिशियल ट्रेस द लिकर ब्रँड टू अ डिस्टिलरी इन सत्तरी ओनर एडमिटेड टू प्रोड्युसिंग ओनली 150 आपल्यान केल्या पूण 700 न्ही 150 म्हणटा तो म्हळ्यार उरिल्ले 550 खंयच्यान आयले कोण हे चलयता रॅकेट दुसरे सायडीन नवसारी एक इलिगल डिस्टिलरी गुजरातचे पुलीस येवन पिसुल्ले सत्तरी बंद उडयता गोंयचे गव्हर्मेंटाक आनी गोंयचे पुलिसेक तांणी लेटरूय बरयलें कितें एक्शन घेतली गोंयच्या सरकारान सो हे हातून जर तुमचें हे डबल ट्रिपल चोपल इंजीन जर इनवॉल्व ना तर कोण आहा आणि ते सोड एक गोंयचो एक्सायज ऑफिसराक कर्नाटकान अरेस्ट केलो स्मगलिंग करतालो म्हणून तो हे कितें जाता तुमी परिस्थिती खंय पावयल्या ती पळया तुमी आनी तुमी बजेट इतलें सगळें आसून म्हणटात कितें सरप्लस बजेट म्हळ्यार चिंता तुमी दीस इज ऑल लिंक टू लॉस ऑफ रेव्हेन्यू फॉल्स नंबर प्लेटी घेवन ट्रक स्मगलिंग करतात गोंयच्यो डिस्टिलरीज आर प्रोड्युसिंग मोर दॅन डिक्लेअर एक करता आनी इंटर स्टेट पुलीस सगळे इनवॉल्व आहा सो हांव मागता की एक इंडिपेंडंट प्रोब जावचो इन लिकर स्मगलिंग ह्या रावत म्हणटा जो ऑफिसराक काडून व्हरून सुकयला थंय ताका रिइन्स्टेटमेंट जावचें एक्शन टेकन रिपोर्ट नवसारी स्टेशनाचो सांगचो
आणि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हे पुलीस ऑफिसर अरेस्ट झाले तांचेर करची. एक मिनिट राव रे ओगी हे जाऊ नका राव. आता एकूच लास्ट विजिलन्स सांगता आनी काबार करूया आनी इन्फॉर्मेशन उरल्या. आता विजिलन्सान एक लेटर आहा 23/6/2020 हे कितें. This is a letter addressed to the SP ACB Vigilance by whom? By the Director of Education. ते कितें म्हणटा की एक मिस कादरी नरिसा जैनब गुलाम हुसैन हे बायलेन school employee with an intention to defraud the government has submitted fake certificate one after the other, and the appointment of the principal of the school concerned is itself done erroneously. म्हाका दिसता ते बरयता ती इट सीम्स द स्कूल इज वर्किंग इन टेंडम विथ सम फेक सर्टिफिकेट रॅकेट with an intention to misappropriate government funds. The directorate has initiated process of withdrawal of above teacher. हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा कितें तें. आमच्या नावेलीच्या आमदाराक खबर आहा, तुमच्या मडगांवच्या आमदाराकूय खबर आसतलें. हे सगळे फामाद आहा आमच्या साश्टीन की इश्कोले जाल्या, इश्कोलेचो हे जाल्या कितें रे तें. आतां आमी दिल्ली पब्लीक स्कूल बी स्टार्ट करना तशी ही स्कुलां जाल्या सगळी फेक डिग्रीची स्कुलां. तातूंत कितें आपली बाय आपुणूच आपलोच भाव सगळे टीचर जातात. ते कोण भायर पुतो आहा ताजी सॅलरी मेळटा. हांव फाल्यां सगळे एज्युकेशनाचे डिमांड्साक सारके काडटा. आज तुवें म्हाका थोडो टायम दिलो. आतां एक इन्फॉर्मेशनाचेर येता एकूच एक परिस्थिती. हे सगळी जाता पळय रिपोर्टर पळयतात हें सगळें जाता. हांवें एक प्रश्न घालो की सरकारी एडवर्टिजमेंट हे दिता ताचे म्हाका डिटेल दिवचे म्हणून. म्हाका उत्तर कितें आयलें, आन्सर इज वॉल्युमिनस आनी अलाव केलो ना. आता कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पैसे मिडियाकूय वतात, एडवर्टिजमेंट म्हणून दितात. आणि म्हाका क्रेडिबल रिपोर्ट आहा की एक स्टाफ फ्रॉम अ टॉप ऑफिस ऑफ दिस गव्हर्मेंट फोन सिनियर रिपोर्टर्स इन्स्ट्रक्टिंग देम टू पब्लिश न्यूज. बाबा अशीच ओपोजिशन आमदाराचेर अशी येवंक जायना, वो हात केलो जाल्यार असो दिसूंक जायना. अशें हे सगळे इमर्जन्सीच्या टायमार ते हाजे कडच्यान वताले. कोण रे तो आमचो वो शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला. तसो हो ऑफिसर विद्याचरण शुक्लाच्या लेवलाचो ना रे तो, पूण ताका ती पावर तो वापरता. आनी जेन्ना एक व्हडली जर्नलिझम चलोवपी मिडिया हाऊस जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जाता तेन्ना आनी लोकशाय खंय उरतली, खंय उरतले राजकारणी. बरो एक कंपनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जर जाली, एक बरी मिडिया कंपनी खंय पावले. स्पीकर सर हे बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड विच इज गोइंग टू लीड टू ऑटोक्रेसी. गोवा इज नॉट इम्यून टू दीस. गोवा ऑल्सो इज नाव कमिंग टू दीस. आनी हांव मागता की जे ह्यो मिडिया हाऊसीस आहा हे स्मॉल टर्म पयशे चिंतप ना. यू आर सेटिंग अ रोट. द रोट इज सच दॅट इज वॉट अवर सत्यपाल मालिक जी सेड. ताजे खातीर हांवें ताका कॉन्डोलन्स मागिल्ले. कित्याक ताणें सांगिल्लें की गोंयांत भरमसाट करप्शन चल्लां म्हणून. आनी ताजे खातीर ताका आज लोक मानतात की स्पोक ट्रूथ टू पॉवर. चंद्रकांत शेट्टी खरें उलयलो म्हणून. आनी खरें उलयलो आनी ताजे खातीर तो आज वयर गेलो जाल्यार पासून ताज्या आत्म्याक शांती मेळटली. कित्याक ताणें गोंयची परिस्थिती खरी सांगली म्हणून. पूण तुमी कितें केलें ताका धक्क्याक फ्रासीक केलो, दुसरे दिसा काडून उडयलो आनी समतो ट्रान्सपोर्ट प्लेनान पॅकेज करून धाडलो. ही परिस्थिती गोंयच्या गव्हर्नराची, ज्या मनशान तुमचे काश्मीर साल्वार करून दिले तुमकां. हेच ते बाबू गोविंद गावडे सांगतालो कितें ते कितें सांगतालो कामा पुरते मामा म्हणून. स्पीकर सर आजचे जे